दोन गजाली घडल्यात फाटल्या आठवड्या भितर एक्सिडेंटा संबंद. पयली गजाल म्हळ्यार जी 2 कोटीची रक्कम आसा ती कोर्टाक जमा केली आनी ताजी वांटणी बी जाली. आनी दुसरी जी आसा ती एडवोकेट अमित पालेकराची बेल एप्लिकेशन आनी त्या बेलाचेर जाल्ली ऑर्डर. सो आय विल स्टार्ट विथ जॉयल. जॉयल, ह्या दोनूय घटने कडेन घडणुका कडेन तुमी कशें पळयतात? ती कोर्ट एक्टींग एज अ मिडिएटर हें मातशें अजीबशें दिसलें. कित्याक अशें पयलीं आमी केन्ना आयकूंक ना की कोर्ट मदीं पडलो आनीक ही वांटणी अशी जाली म्हणून. अनयुजुअल. बट सिन्स कोर्ट हॅज ऑलरेडी अनाउन्स इट्स डिसिजन वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. एंड बट वेन द कोर्ट हॅज ऑब्जर्वड in the Ponda court that there is a conspiracy angle. That is quite significant. The court has admitted there is a conspiracy. तितून भितर एक कितें आसा की पालेकर म्हणटालो की आपण खंय ना, आपण खंयच तितून भितर ना, आतां आपणाक बेश्टो हें केलां. आनी हियर इज अ केस वेर द कोर्ट हॅज एक्सेप्टेड दॅट द पोंडा पुलीस हॅव फेल्ड. तो ड्रायव्हराकूय धाडलो आनीक पालेकराचो रोलूय स्टॅब्लीश जालो. सो दॅट मिन्स there is a conspiracy here and there is a prima facie case against the accused. So तितून भितर आतां फुडें कशें वयतलें तें पळोवपाचें. सुयश, ह्या दोनूय हांचे कडेन पळयतकीर तुमकां कितें दिसता? सी, एक म्हणजे 2 कोटी दिवं नाल्यार 5 कोटी दिवं कोणें गेल्ले जीव काय परत येवपाक शकचे ना. सो तशी भरपाय कोणा कडेन पयशे आसा म्हूण ताचे कडल्यान 2 लाख घेवन दिले, 25 लाख. आतां तो कंपेन्सेशन ही गजाल अशी आसा की कोणा ते जे काम करताले तांचे हेजी प्रमाणे तांकां इंजुरीज कितल्यो जाल्या, कोणाच्या फाटल्यान कोण आसा, उदरनिर्वाह करपी कोण ना, ह्या प्रमाणे तें कंपेन्सेशन दिलां. पूण ताजी कंपेन्सेशनान ती भरपाय जावपाक शकना. ट्रायब्युनलान जरी आनी तांकां एक्स्ट्रा दिले तरी तांचो संवसार, कारण ते संवसार परत उबे जावपाक शकना. सो घडिल्ले गजाली खंयचे तरी एक्युज्डाक एक्युज्डान आतां ते वेगळे तरेन ख्यास्त बघून तें भरून काडूंकूच जाय, पूण तातूंतल्यान संवसार उबे जावचे ना. दुसरी गजाल ही केस जर आमी पळयत, आमी त्या केसीचे साक्षीदार राती सावन. राती जेन्ना तो प्रसंग घडला तेन्ना सावन आमी ती लायव्ह केल्या. आमचे रिपोर्टर थंय स्पॉटार गेल्यात. थंय पयलीं आय विटनेस म्हणून एकटो आयलो. आय विटनेसान एक वर्जन सांगलें बायलेचें, बायल बशिल्ली, दादलो मागीर भितर आयला, हें केलां. सगळ्यो गजाली जाल्यो. तें प्रकरण सगळें माड्डोळ पुलीस स्टेशनार गेलें. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर स्टेटमेंट जो आसा दुसरे दिसा DYSPचो आमी दाखयला सगळ्या चॅनलाक की DYSP कशे पद्दतीन उलयला की थंय जी केस जाली पालेकाराचेर अथवा ड्रायव्हराचेर ते तेन्नाय थंय आशिल्ले. तुमकां जर जेन्युइनली ती केस फुडें व्हरपाची आशिल्ली जाल्यार तेन्नाच तुमकां कळटा न्ही वेदर ही इज इंटरफियरींग इन एविडन्सीस, वेदर ही इज डिस्ट्रॉईंग एविडन्सीस. तुमी तेन्नाच ताका धरात, तेन्नाच थंय ड्रायव्हर आसा हो सूर्य हो जयेंद्र, ताका धरात, पालेकारा धरात, बाबा तूं हांगा मॅनिप्युलेशन कशें करता एविडन्स, आनी तेन्ना करात. देन इट इज डिफरंट केस. तुमी तें सगळें जातकीर काडटात, परत CBI एक पयलीं DYSP एक उलयता, आमी व्हडले मनीस जाल्यार ताका अशे तरेन सेटल करतले आशिल्ले, तें सगळें एक्सपोज जालें. दुसरे दीस काडटा मागीर तें क्रायम ब्रांचा कडेन दितात आनी क्रायम ब्रांच बरी 4 दिसांनी एकट्याक 2 जाणां एंटिसिपेटरी मेळटगीर जागी जाता आनी मागीर पालेकाराक घेवन येता. सो हातूंत कोर्ट केन्नाच असल्यो गजाली हें धरचें ना. तुमकां करपाची केस आशिल्ली जाल्यार सुरवातीकच करपाची आनी तेन्ना पासून करपाची, कांट बी लेटर स्टेज. पांडुरंग, क्विकली ह्या दोनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? हय, 1-2 कोटी जे दिल्या तेतूंतल्यान एक गजाल हें जाली की गोंयभर ज्या अपघाता विशीं जी बानासुरीच्या अपघाता विशीं जी नाराजी आशिल्ली आनी जो तिडक आशिल्लो लोकां मदीं ती निवळपा खातीर मातशी हें जाली, कारण कोर्टान ते वांटणी घातली त्या पयशांची कोणाक कितली दिवपा जाय. आतां क्रायम ब्रांच ती कशी प्रेजेंट करता केस. आनी एक धक्कादायक गजाली प्रमोद समोर येता न्ही, म्हाका दिसता की क्रायम ब्रांच व्यवस्थीत आपलो तपास करतली. कारण एका SP सुद्दां कॉल केल्लो म्हार्दोळ पुलिशेन की अमक्याक घेवन येता ड्रायव्हराक म्हणून. एका माजी मंत्र्याच्या घरा मिटींगूय जाली, सगळे थंय जमले, थंय अमित पालेकराक आपयलो असो क्रायम ब्रांचाचें म्हणणें आसा. सो अमित पालेकर एज अ लॉयर म्हणून तो मे बी धांवलो आसतलो, पूण तो चुकीच्या जाग्यार धांवलो, तो कोर्टान धांवपाक जाय आशिल्लो मागीर. सो म्हाका हे सगळे जर पळयले जाल्यार एके वाटेन एक कॉन्स्पिरसी आसाच पुरावे नश्ट करपाची आनी दृश्यम पिक्चरा सारकें दुसरें चित्र दाखोवपाचें लोकांक, आनी दुसरे वाटेन आतां आमकां पळोवपाचें की कोर्ट कसो तेजे कडेन वता तो. किशोर, हे जे दोनूय 2 कोटीचो आनी ती बेल ऑर्डर,
आयज 6 सप्टेंबर 6 ऑगस्टाक ती गजाल घडलेली म्हणजे आयज एक म्हयनो त्या गजालीक जाता. एक गजाल पयली आमी लक्षात घेवपाक जाय की कोर्टा मुखार ज्या पद्दतीन दोनूय गटाचे एडवोकेट केस प्रेजेंट करतात त्या पद्दतीन कोर्ट निकाल दितलो. म्हणजे कोर्ट हो भायर लोक कितें म्हणटात रावंड टेबलाचेर आमी कितें चर्चा करतात ह्या गजालीचेर कोर्टाचें कांयच नासता. कोर्ट वील गिव इट्स जजमेंट बेस्ड ऑन आर्ग्युमेंट्स मेड बाय बोथ द पार्टीज. एक जाली गजाल. दुसरी गजाल जशें पांडुरंगान सांगलां तशें की क्रायम ब्रांच आतां तपासान एक ज्यो धक्कादायक गजाली येयल्या. एसपीन खुद्द पुलीस स्टेशनान मार्दोळ पुलीस स्टेशनान फोन केलो की असो एक ड्रायव्हर येतलो आनी तो तुमकां सरेंडर जाता म्हणून. आतां एसपी म्हणजे सगळे मेकॅनिजम ज्या मेकॅनिजमान त्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय ते मेकॅनिजम ताका वाचोवपा खातीर काम करतालें हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. तिसरी गजाल प्रमोद जी 2 कोटी रुपयाचो जो विशय आसा आयज जेन्ना सगळे कडेन बातम्यो येयल्यो आनी आतांच कोर्टान जशें डिसिजन दिलां कोणाक कितले दिवपाचे हे सगळ्यो बातम्यो जेन्ना फाल्यां येतलो तेन्ना एज अ सोसायटी म्हणून मनशाचें एक फिलिंग्स आसतलें पळय जावं ताका आतां 50 लाख धरशीका मनीस परत येवपाचो ना आतां आनी कितें तें कितें म्हणून लडपाची. सो आमचे पयशे म्हणटात पळय ही अशी गजाल आसा की तातूंत मनशाची मॉरॅलिटी म्हणटा ती झप्प करून डावन. आतां अशी जी एक हें आसली समाजांतल्यान हय पोटतडक पयशान जावंक शकना हेंकां आतां अशें जावंक जाय. आतां तें हळू तेचे टेंडन्सी देंवतली.